जेजूच्या पुनर्जन्माचो दीस म्हणून इस्टर पुराय संवसारभर मनयतात। गोंयांतूय मोठ्या उमेदीन इस्टर मनयलो। गुड फ्रायडे उपरांत येवपी तिसऱ्या दिसा इस्टर संडे मनयतात। ह्या दिसा जेजू मरणाचेर मात करून परतो जितो जावन आयलो अशी श्रद्धा आसा। भाविक व्हडा उमेदीन हो दीस मनयतात। पळयात भाविकांची उमेद। बाबा भयणानो, आयज आमी जाणा ते परी आमच्या ख्रिस्ती धर्मांत आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब समोरता। आणि ह्याच पुनर्जीवनपणाच्या परबे सुमयार आमी बोड्डा गोगोड ह्या वाड्यांत बागेंत जोकीच्या पुरसाची परब मनयता। आणि हांगासर आतांच परबेचे मीस सोंपला आणि आता खुशालकायेन आमी एकामेकाक परबी दिल्या। तर फुडल्या सातोड्यान आमी कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालूंक येतले। सोमार ते सोनवार पर्यंत हो कुटुंबाचेर आशीर्वाद चलता। तर आयज सगळ्यांक ही परब आमी खुशालकायेची आनी कृपेन भरलेली वतलेता। कित्याक जेजू आमकां सगळ्यांक खुशाल करूंक आयलो आनी जेजू आमकां सगळ्यांक पवित्र करून स्वर्गार गेलो। आमकां ताणें वाट तयार केली। तर देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपल्या पुनर्जीवनपणा जाल्ल्या जेजूची खूब बेळसांवां होतो म्हूण आमची मागणी। कालचे राती मध्यानी मीस सोंपले उपरांत आमी एक पुस्तक उजवाडाक हाडलां जाचें नांव द चॅपल ऑफ सेंट जोकी बोड्डा मारगांव। आनी ह्या पुस्तकाचेर आमच्या बागेवन जोकीच्या कपेलाचो जायतो इतिहास आमकां वाचूंक मेळटा। आमी सगळीं बोड्डेकारां हाचो फायदो काडल्यार आमी जायतें शिकूंक पावतले आनी आमकां जाय ती जाणविकाय आमकां कपेला विशीं मेळटली। तर कोणाक कशी तांणी आमच्या कपेलाच्या ऑफिसांत येवन ही पुस्तिका घेवची। सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस। हांव